ना कॅटरिंग फीड बंद पडना तुमचं गैरसमज कोणी सांगले बंद पडला म्हणून ना अशें आमकां ना कॅटरिंग फीड प्लॅन बंद पडना तो मेंटेनन्साक आसा आमचो पूण 2 दीस जाले पावना म्हणटा कॅटरिंग ना कोण सांगताले आमी थंय गेल्या उपरांत आमकां थंयच्यान ना तो बंद ना तो मेंटेनन्साक आसा रॉ मटेरियल आहा थंय साहेब हय रॉ मटेरियल कमी आसा रॉ मटेरियलाक आमी ऑलरेडी दिल्लेली आसा ऑर्डर पूण आमकां ते मेळना इन सेन्स ड्यू टू पॅन्डेमीक नॉट पॅन्डेमीक आतां पयलीं पावस पडला खूब कडेन रस्ते व्हांवून गेल्ले आसा गोरवां व्हांवून गेल्लीं आसा गाडयो व्हांवून गेल्ली आसा पूल व्हांवून गेल्ले आसा म्हणून ती आमची गाडी ती मोट्यो 40-60 टनाच्यो वाटेर आसा येतलें मेंटेनन्स म्हणल्यार एक्झॅक्टली जालो ब्रेकडावन साहेब ब्रेकडावन असो जावच ना आमकां कंटिन्युअस आमी खात्री दिता न्ही ऑयल रॉ आसता मटेरियल ब्रेकडावन जाला ना तुमी म्हणल्यार मेंटेनन्स आहा म्हणटा न्ही मेंटेनन्स चालू आहा म्हणटा न्ही तुमी आत्तां हय सो ब्रेक डावन जाला काय मेंटेनन्स करता काय कितें ब्रेकडावन जावना तो मेंटेनन्स चालू आसा कित्याक तुमी गाडयो कारण आमकां गव्हर्मेंटाचें आसता न्ही ह्या फेससायचे आपले सॉरी रिन्युअल ऑफ द लायसन्स बी आसता न्ही तांकां आमकां मेंटेनन्स करचो पडटा सद्या कॅटल फीड प्लांट कशें कितें आहा म्हणल्यार प्रॉफिटान आसा काय कशें कितें सध्या नो प्रॉफीट नो लॉसीस जाता ह्या दिसांनी कारण रॉ मटेरियल खूब वाडला ह्या म्हयन्यान मातसो फाटीं सुद्दां आमकां प्रॉफिटूच आशिल्लो आतां मातशें रॉ मटेरियल वाडला फाटीं म्हणल्यार केन्ना फाटीं म्हणल्यार फाटले 2 म्हयने फाटल्या 2 म्हयने प्रॉफिटान आशिल्लो हय, फाटल्यान आशिल्लो. सो ह्या 2 म्हयन्यान वाडले ह्या म्हयन्यान वाडला ह्या म्हयन्यान वाडले ह्या म्हयन्यान वाडला सो कितलेशे लॉस म्हणपाक शकता आमी वाडले जाल्यार लॉस अजून वर्कआउट करून आमी तरी पूण एक 10-15 लाख आतां कितले येल दितो सध्या एक मिनिट हा कितले आसता 20 आठ एक 20 हा कितले मेट्रिक टन येल दिता सध्या पांढरो प्लांट आमी जवळ 800 मेट्रीक टन दिता सध्या 800 हय आणि पयलीं किती जाता साहेब पयलीं चडान चड कमी जाली आसा सध्या. कमी जाला मातशी कमी जाला कारण खूब तरेची खावड आयिल्ली आसा खूब तरेची खावड आयिल्ली आसा खूब तरेची खावड आयिल्ली आसा लोकांक आयती क्रेडीट चड मेळटा आमी आतां पेमेंटाकूय तांकां रोखडेच 15 दिसांनी हें धाडटा कितें धाडटा क्रेडीट असल्यार सो आतां परत केन्ना फंक्शनींग जातलो प्लांट परत हांवूय सांगूं शकना कित्याक 2000 तो बंद आसा मेंटेनन्स आहा खंय न्ही मेंटेनन्स आमी बंद दवरला हय जातलें 1-2-3 दिसांनी जातलो न्यूज पळोवन की अशी जाणून आयलें की 2 दीस खावडीचो प्लांट बंद ना आनी दुधकाराची म्हाका आयज फोना फोनी येवपाक लागले की खावड आमकां ना खावडीची खूब गरज आहा त्या खातीर तेका लागून हांवें येवन आयज ताबडतोब की MD नोट काडला की 2 दीस प्लांट हो कित्याक बंद नाशिल्लो कित्याक तेजे कडल्यान आतां कितें आन्सर येता तें पळोवचें पडटलें कित्याक बाबा कित्याक खावडी प्लांट जो हेजेर येयला ते कोतानी एक रॉ मटेरियल ना म्हणून बंद पडलो म्हणजे कितें आमची हेजे प्रमाणे की खंयचें रॉ मटेरियल तर जाय जाल्यार आमचो खावडीचो प्लांटाचो मॅनेजर आहा तो 1-1.5 म्हयनो पयलीं रिक्विजिशन धाडटा की आपल्याक तें जाय म्हणून पूण तशें तेणी रिक्विजिशन धाडलां वो धाडूं ना तेंय आमकां पळोवचें पडटलें दुसरी म्हणल्यार जरी तर मेंटेनन्स आहा जाल्यार आमचो एक नॉर्म्स आहा की मेंटेनन्स जेन्ना करता तेन्ना आमी फार्मराक एक सर्टन दिसांचे स्टॉक काडून दवरिता तो तेणी तसो काडून दवरला वो तें म्हणजे म्हाका एग्जॅक्ट पिक्चर कळना पूण एक हेजेर कित्याक म्हाका तोंडान हांवें ताका अपयत हेजेर नोट काडला की म्हाका सारकें एग्जॅक्ट आन्सर कितें तें मेळपाक लागलें कॅटर फील प्लांटाक कितें ब्रेकडावन बी कितें जाला मोठे भशेन तशें कितें खबर आहा तुमकां कितें म्हाजी लक्षां भितर अजून तरी तें कांय येवना मेंटेनन्सा लागून बीन कितें बंद ना, दवरला तें अजून कांय हें जावना कित्याक म्हाका आतां हे नोटाचेर कळटलें न्हू बाबा कित्याक बंद आहा तो म्हणून हांवें तो नोट येयलो तुमकां एक्सप्लेनेशन कांय ना ना सद्या एक्सप्लेनेशन कांय ना कित्याक आतांच नोट काडलाय म्हाका अर्जंट एक्सप्लेनेशन जाय सो कितें समज जर तुमकां कळोन येयलें कितें चुकीचें घडलां जाल्यार तुमी कितें एक्शन घेतलें काय म्हणटा चुकीची घडला जाल्यार एक्शन ही जातलीच कित्याक तुमी जाणा आसतले वर्सभर हांवें कोणाकूच सोडली ना आनी जे डिपार्टमेंटाच्यान ही गोश्ट चुकीची घडल्या जावं जेका लागून फार्मर आयज त्रासांत पडलो जायत कित्याक आयज एक पावटी खावड ना जाल्यार कितली दूद देंवता हेजे दुधकार म्हणून म्हाका खबर आहा तुमचो तो MD आहा पळय ताका बिहेव करपाक कळना बरोबर तो पत्रकारांक सुद्दां सामको इल ट्रिटमेंट दिता हेजेर तुमचें कितें मत आहा पळय तें प्रत्येकाची वागणूक आहा पण एज ए MD म्हाका जाल्यार दिसता तशें तेणी वागप हें बरोबर न्ही
कारण जेन्ना आमी ताका आतां विचारलें की आबा केटो फीड प्लांट बंद आहा तेजे कडेन आन्सरेबल म्हणजे तो आन्सरूच दिवपाक शकलो ना कित्याक कितें खंयच्या खंय उलयता म्हणल्यार तोच कन्फ्यूज आहा सामको एज ए MD म्हणटकीर कितें जालें आमी पॉलिसी डिसिजन घेता कित्याक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ती सदस्य कमिटी जावं बोर्ड सुद्दां आसलो तो कांय डेली रन करूंक शकना तो पॉलिसी डिसिजन एक 15 दिसां एक फावटी येता आनी डिसिजन घेता तें डिसिजनाचें फॉलोअप करपाचें काम तें MDचें आसता म्हणटकीर म्हाका जाल्यार दिसना तो कन्फ्यूज कित्याक ताका खबर आसपा जाय सगळें हेजी आतां मिल्क प्रोड्युसरान स्पेशल AGM मागले तेजेर कितें म्हणलें तुमचें हो अत्यंत एक बरो प्रश्न विचारलो मिल्क प्रोड्युसरान स्पेशल AGM मागलेली ती स्पेशल AGM मागले तितून 2 कारणां खातीर एक म्हणल्यार आमचे मेंबर जे आहा ते 174 मेंबर आहा 174 मेंबर जवळ जवळ आमचो स्टाफ मेळून प्लस आमी 3 सद्याक म्हणजे 210 ते 214 आमची कंप्लीट येवन आतां गव्हर्मेंटाची नॉर्म्स आहा 100 जाणां भितर रावपाचें ही जाली एक गोश्ट दुसरी गोश्ट आहा कितें जेन्ना सायन मारून आमकां धाडल्यात तेंच्यांनी सायन मारून धाडटा तेन्ना तेंच्यांनी रिजोल्युशन धाडपाक जाय आशिल्लें की ते सोसायटीचे AGM घेवपाक आमी चॅरमॅनाक की अपॉयंट केला की ही सायन मारून तें रिजोल्युशन धाडलें ना फक्त पेपर धाडला म्हणजे ती गोश्ट तिसरी म्हणल्यार स्पेशल AGM मागता तेन्ना की लेंदी हें आसना सब्जेक्ट म्हणजे 1-2 सब्जेक्टां भितर ते AGM आसता आनी चवथी गोश्ट म्हणल्यार कितें आमचें आतां ऑडिट ऑलरेडी कंप्लीट जावपाचें जाल्यार गेले ते वर्सा आनी हेचो आमी AGM जावपाची आहा बिफोर सप्टेंबर आमची AGM जातली नसती 3-4 लाख रुपये खर्च करून प्लस हे गव्हर्मेंटाची नॉर्म्स आहा ते धुटकावरून कित्याक म्हणून ती AGM घेवन आनी ते भशेन हांवें रजिस्ट्राराक लेटर रिव्यू केल्लें आतां 3 सदस्य समिती आहा पळय तितून त्या अमित नायकाक परत फेरनिवड कित्याक केलो तुमचो आतां 3 सदस्य कमिटी भितर अमित नायकाक फेरनिवड करपाक हांवें खूद लेटर केल्लें कित्याक आमी जवळ जवळ 1 वर्सां एक कडेन काम केलें आनी डेअरीचें ताळ मूळ आमकां तिगांयकय कळोन येयलें आनी आमी कितें करताले प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो एक एकलो सांबाळटालो आनी ही डेअरी आतां आमी हार्डली 3 ते 4 म्हयने उरल्या म्हणजे दुसऱ्यो येवन हें सगळें शिकचे परस आमी हांवें खूद लेटर केल्लें की आमकां तोच सद्या परतून दिवचो